भयणी भावनो सगळ्यांक तुमकां ते बरो दीस दिवं. आयच्या मिसान आमी कितें भाशेन इथे सवाय नोवेनान उबारता ती म्हणल्यार देवाक आर्गां दिवंक भेटयता चार्ल्टन डायस. तेच भाशेन क्लारा कुदिनो आयज आपलो वाडदीस समोर ओंपतली. जलोश्का आनी जोकी कार्नेरो. तेच भाशेन जेराल्ड पेरेरा आनी फामील ह्या सगळ्या भाव भयणांक आनी ताच्या कुटुंबाक हे वेळार आमच्या दोळ्या मुखार धरून देवाची कृपा आनी देवाचो मोग तांच्या काळजांनी वाडो म्हूण सायबीण मायक फुडें घालून तांकां बरी भलायकी ह्या मिसान मागतना आमच्याय नावेलीन दरेक जेदोल्या कुटुंबाक बापाक उबारून सायबीण मायची विणवणेन आमकांय एकचाराचें काळीज मागून घेवया. सगळीं खुशालकायेन भोगतेपणान हे वेळार हात जोडून आमी हे मिसान वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आजच्या सेवा धर्माचो विशय कातोलीक पवित्र सभेच्या एकचारांतली कोडसरून तांकां नव्यान हाडून आमचेशी राव. आमी सोगलीं क्रिस्ताचे सांदे. जेजूची कूड आमी बांदताव आनी ताच्या वावराक कांद मारताव. पवित्र सभा आमची फामील. आमी सोगलीं हे फामिलीचे वांगडी. थोडी आमची भाव भयणां नेनारपणान तशेंच कांय निभा दिवन आपल्या कास्ती कारोनाक लागून आनी कातोलीक पवित्र सभेची शिकवण मानून घेनासतना जेजूच्या हिंडांतलीं पयस गेल्यात. आयज आमी तांचे पासत मागूंक तांकां समजूंक तांचेर फर्मोन मारिना जावं पूण तांकां आनी आमकांय कृपा मागोवंक आयल्या. बापा, ती सोगलीं एक जावं हें जेजूचें मागणें आमचें करुया आनी पवित्र सभेच्या एकचारांतली कोडसरून गेल्यात तांकां परतून हाडूंक ह्या मिसान आमकां जाणवाय आनी कृपा मागुया. तशेंच आयज विश गरिबांचो दीस आमी मनयताव. गरीब दुबल्यांक आमच्या आदारा उदेशी राखून फावो जावं आमी मागुया. आनी भयणी भावनो, बापा पुता आत्म्याचो एकचार आमच्याय जिवितांतल्यान दिसून येवंक ना. आनी असल्याच एकचारान आमी आमच्या कोड सरून गेलोल्या भाव भयणांक मानून घेवंक जायती पावटी तांकां भोगसणी दिवंक तांकां आमच्या पवित्र सभेन परतून हाडूंक तांकां वेळ दिवंक तांचे सभेन हुस्को दाखोवंक आमी जायती पावटी वावरूंक ना. ह्या वस्तूंक लागून आनी केल्ल्या ल्हान ल्हान चुकी खातीर हे वेळार देवा लागीं आनी एकामेका लागीं भोगसणी मागुया. आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव फातकी सर्पवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो नांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसर बागेवन सरांच आंकवार मारीक सगळ्या देवृतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण रातून मागता. सर्ववेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमीन.
Vicharaya, Surpotita Deva, Deva Papa, Nami Tuga Namaskar Kota, Nami Tuga Nivasta, Tuja Tor Vaibhava Pasto, Nami Tuga Vakan Krao, Oimon Deva, Tunsori Ani Shanti, Taja Ishta Samsari. Sumiel Jesu Krista, Papacha Eklas Puta, Sumiel Deva, Deva Chishivi, Tu Samsarache, Papkadai, Amchikadu, Kabutko, Tu Papacha Usyang Bosai, Amchimagni, Aikunge, Oivandeva, Unsorgi Ani Shanti, Taja Isa Samsari, Kitat Povitratnya Sangati, Deva Papache Moimeng Jesu Krista, Eklosu Povit, Eklosu Ishvor, Eklosu Pormeshvor, Deva, Unsorgi Ani Shanti, Taja Ishta Samsari. प्रार्थूया. सर्वविदार देवा बोबा घेवन रुजाय आमची आंकवार मारीची शेकाय आमकां फावो केल्या देखून आमी सहंत आसता. इमोगाडा वयचे विनोदीन ह्या संवसारांत चोर वायटान विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गात सासणेच्या सुखाक आमकां पावय म्हूण मागता. आमच्या सोम्यात शापुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव दी स्वयं पवित्र आत्म्याच्या पुण्यात जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या काळार पोरचेक राखता तो श्रेष्ठ कुंवर मिगेल उबो जातलो. राष्ट्रां जल्माक आयलीं तेतून तावन दिश्टी पडूंक ना तसलो तळमळ्याचो काळ येवचो आसा. तो काळ येतोच तुजे पोरचेक मुणगे जांचीं नांवां पुस्तकार बरयलोलीं आसात तितल्यांकूय थारोवण मेळटलें. प्रितुमेचे धुळींत न्हिदलोलीं आसात तांचे मदलीं जायतीं जाणां उठ्ठलीं. थोडीं सासणाच्या जिविताक, थोडीं बेआबरूक आनी सासणाचे लोजेक. शिकलोलीं तीं अंतरावेल्या पोरजोळा परी आनी खूब जाणांक प्रमाणीकपणान चलोवंक शिकयलां तीं नोकेत्रां परी सासणाच्या सासणांक लोकतलीं. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सोगलीं म्हणुया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें. तुजे चादीन राखूंक दवरलाय. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्थायेन सुस्त जातली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भोगताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब.
म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयताय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. बागयोन पावलून कॉलस्कारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताक तुमचो सोमी कसो तुमी घेतला म्हणटोच ताका एकवटान जियेयात. तुमची पालां ताचे भितर खोल खोल रिगोयात. ताचेर तुमचें जिवीत बांदात आनी तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे तुमच्या भावार्थांत ओदीक गोट रावात आनी एकदम दिनवाशी जायात. मनशाच्या पोलक्या शाणेपणान तुमकां फसोवन कोणेच तुमकां आपल्या ताब्यांत करिना जावंक चतूर रावात. असलें शाणेपण मनशाच्या परंपरेचें आनी संवसाराच्या मूळ तत्वां प्रमाणें जायत, पूण क्रिस्ता प्रमाणें न्हय. ताच्या मनशा स्वयंबांत देवपणाची सगळी बोरती आसा आनी हे ताचे बोरतेन तुमी भागीदारां. सगळ्या पदव्यांचें आनी अधिकारांचें तो मस्तक. ताचे सवें तुमची सुनोद जाल्या. ही सुनोद मनशाच्या हातान केल्ली न्हय, पूण तुमच्या पातकी स्वयंबाची पुरी हिरोवणी. क्रिस्ताची सुनोद म्हणल्यार ही. तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळें तेन्ना तुमकां क्रिस्ता बरोबर निकी पिली आनी तेच बरोबर ताचे सवें तुमकां पुनर्जीवन केली. कित्याक ताका मरणांतलो पुनर्जीवन केलो त्या देवाचे पदवेचेर तुमी बाबात दवरलो. तुमच्या अपराधांक लागून आनी सुनोद करूंक नासलोले कुडी पासत तुमी मेल्ल्यात, पूण आतां ताणें तुमकां ताचे बरोबर पुनर्जीवन केल्यात आनी सगळीं आमची पातकां बक्षिल्ल्यात. समृती प्रमाणें आमचें राड आसलें तें रिणाचें लेखपत्र ताणें काडून उडयलें आनी खुर्सार किलावून तें नाच केलें आनी अशें पदव्यांक आनी अधिकाऱ्यांक ताणें हिरोयलीं आनी आपल्या जैताच्या परिवारांत व्हरून संवसारा मुखार तांकां दाखयलीं. देवाचें उतोरें. उद्गार. सोमी म्हणटा, हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वेचचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुआंवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हणलें, बापा हांव मागणी करता तें हांचेच पासत न्हय, तर हांच्या उतरां वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतात त्याय मनशां पासत. ती सगळीं एक जावं. तूं बापा म्हजे सवें आसाय आनी हांव तुजे सवें आसां, तेच भशेन ती आमचे सवें एक जावं. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलें म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. आमी एक तशें ती एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिलाय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या.
हांव तांचे सवे आनी तूं म्हजे सवे अशी ती सपुनायेन एक जावन तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केलाय म्हूण संवसार ओळखून घेवं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये. भयणी भावन एका दिसाक भाजी आनी फळां मदें एक डिस्कशन जालें वेजिटेबल एंड फ्रुट्स आनी डिस्कशन म्हणल्यार नाल्ला सवें. भाजी म्हणटा नाल्ल वेजिटेबल न्हय तो फ्रूट आनी फळां म्हणटात तो फ्रूट न्हय तो वेजिटेबल. आनी हे तरेन डिस्कशन करून नाल्लाक तांणी भायर आयलो. पूण जेन्ना तांणी ताची शिकवण केली तेन्ना तांकां कळ्ळें की नाल्ल वेजिटेबलूय न्हय मू फळूय न्हय पूण कितें काय नाल्ल एक कोकोनट, तो एक नट. म्हणटकूच तांणी चिंतलें ह्या नाल्ला भिरेंत आमच्यांनी जिवंक जाता, वी कॅन लीव अ लायफ. बट तांणी सजमून घेतलें नाल्ल आसा जाल्यार आनीक रूच आमकां येतली. दे वील बी मोर टेस्ट इफ वी एड कोकोनट इन आवर सेल्स. पूण मान आयज अशेंच कितें आमी पवित्र सभेन पळयता. आयज आमची जायतीं भाव भयणी आसात कोड सोडलेलीं आसात. उगडे जायते फावटी आमी तांकां भायर आयलोलीं आसात आनी तांकां आमच्या जोम्यान घेवंक जायते फावटी आमकां त्रास आनी कोस पडटात. ते पासत आयज सेवाधर्म ह्या नोवेनाचो आमकां दर एकल्याक उलो मारता. असले भावा भयणां सवे जावं कडसोलेल्या वा आमी भायर रावलेल्या भावा भयणां सवे एकचारान परतून एक मोगाची वेंग दिवंक. हें नियाळटा आसतना कित्याक गाय ही आमची भाव भयणां पयस गेल्यान, कित्याक खडसल्ल्यान गाय कांय कारण आसात. हाचेर आमी थोडोसो नियाळ करुया. पयलें सुवातेर कारण म्हणल्यार पवित्र सभेची सारकी शिकवण ना. दे हॅव नॉट अ डिपर अंडरस्टँडींग ऑफ द टिचींग ऑफ द चर्च. पवित्र सभेची स्वता नियाळूंक तांकां वेळ ना. ते पासत जायते फावटी तांच्या बुनियाद ना पवित्र सभेची. जायते फावटी देवाच्या उतराची खोलाय ना. समटायम्स वी फॉरगेट टू बिल्ड अ सेल्फ विथ द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतरान खोल सोजमून घेवंक आनी देवाचें उतर मानून घेवंक जायते फावटी आमकां आगोडाय जाता. तिसरी म्हणल्यार जायते फावटी आमच्या उतरां वरवीं आमच्या खोबरां वरवीं आमी तांकां दुखयल्यांत आनी हे तरेन ही दूख जाल्या देखून तांणी पवित्र सभा सोडून दिंगेल्यान. ओ जावं शकता जावं पिडेक लागून, ओचोण्याक लागून, दुडवाचे गोरजेक लागून घोडे ती पवित्र सभा सोडून गेल्यान. ओ जावंक शकता घोडे पवित्र सभेचे कायदे घोडे तांकां जायती फावटी जोड लागल्यात. बो करून संस्कार दितना पयलो कुमन्यांव जावं काजाराच्या संस्काराक जावं तिरावणी संस्काराक हो संस्कार आमकां सोंपेपणान मेळो ना देखून जायते फावटी रागान सोडून गेल्यान. हो घोडे जावंक शकता पवित्र सभा तांकां एके भाशेन एट्रॅक्टीव जावंक ना. हें सदांचें कशें जालां रुटीन लायफ. आमी संडे क्रिश्चन म्हणटा मिसाक येवंक जाय म्हूण येता, संस्कार जाय म्हूण करता. असले निमितान घोडे लायफ रुटीन जालां, एट्रॅक्टीव जावना देखून जायते फावटी घोडे आमची भाव भयणां सोडून गेल्यान. ह्या सोडून गेलेल्या भाव भयणांक आयज पवित्र सभा म्हणटा तांकां परतून हाडुया, तांकां सजमूंक दिवया. बाबा कित्याक आमकां परतून जाय, कित्याक जे भाशेन बाप पूत आनी पवित्र आत्मो एकचारान जे येता आनी एकचारान तांचे क्रिस्ती जिवीत एके भाशेन आमच्यांनी सोत मानूंक जायना. ते पासत तो एकचार गरजेचो देखून आयज पवित्र सभा आमचे लागीं मागता. असले एकचाराची भाव भयणां आमी मनशां जावं. देवाचें उतर आमकां आदार दिता. आयज पयलें वाचप आमकां म्हणटा सगल्या राष्ट्रां मदें एकवट जावंक गरजेचो. कित्याक सगलीं राष्ट्रां जून आसात अंतरुळा वेली नोखेत्रां भशेन जी रातच्या वेळार सगलीं जिकतात आनी एके भाशेन आमकां जिविताचो हावेस मेळटा. ते भाशेन आमी सगलीं राष्ट्रां ह्या नोखेत्रां भाशेन जिकूंक सगलीं सांगता संवसारान आमी उजवाड पसरावंक. जाल्यार आमकां आयज दुसरें वाचप आमकां भाग्यून पावलो आमकां उडास करता. कोलोस्कारांक बरोवन तो म्हणटा जे भाशेन जेजू एकचाराचें मूळ जालो, जे भाशेन जेजून एकचार पसरायलो, ते भाशेन आमी दर क्रिस्तांवांनी नव्यान आमी जेजूक वेंग मालोल्यांनी
आमी असल्या भाव भयणांक भायरायनाय जावंक, जेन्ना चूक जाता, जेन्ना आडकोळ येता, कोश जाता, तेन्ना आमी एकामेकाक भायरायना जावंक, पूण आमी सगळीं सांगाता जिवंक. तेच भशेन भाग्योन पावलूचे आमकां इतिहासान आमकां तांची चिटीन मेळटा, धर्मदाच्या इतिहासान एक्स 2:42 कशें तरेन आदलीं क्रिस्तांवां जियेतालीं आनी शीस वेता ते समुदायान हेंच सांगताले, एकचारान जियात, एकामेकाक मानून घेयात, सांगाता मागणें जियात, सांगाता एकामेकाक भागा घेवन जियात, मिसान वांटो घेयात, सांगाता देवाचे उतर वाचात नियाडात. ही एके भाशेन शिकोवण दितालो. कित्याक शीस जाणां आसले, लोक परतून परतून असोगतायेन पडून एकामेकाक भायर येतलीं, एकचार सोडून पयस वेतलीं, इगो तांच्या जिवीत येतलो, प्रायड येतलें, व्हडपण येतलें. ह्या कारणान शीस परतून परतून आपल्या पवित्र सभेन आपल्या शिसांक वो पोरचेक सोजमायताले. एकचार कित्याक गरजेचो? कित्याक हो एकचार पवित्र तितवेन एके भाशेन रुसलोलो आसा. भावनो, आयज शुभ वर्तमान आमकां उडास करता. जेजू म्हणटा, बापा, जे भाशेन हांव आनी तूं एक, ते भाशेन ती सगळीं एक जावं, कसलेंच भास्करपण नासतना, कसलीच ऑथर नासतना. जेजू म्हणटा, जेन्ना आमी एकचारान जियेता तेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता. वी विटनस द ट्रू क्रिश्चन लायफ. भावनो, आयज शुभ वर्तमानां असली आमकां कृपा दिता जाल्यार आमकां फुडें जेजू जेन्ना शिसांक, धर्मशास्त्रांक, फारिजांवांक शिकयतालो तेन्ना जायते फावटी तांकां ही शिकोवण जड लागताली, मानून घेवंक आगोर जाताले. कित्याक जेजूचें सोत तांकां सजमूंक जायते फावटी तांकां त्रास जाताले. त्या पासत जायते तांची शिकोवण नाकारून वेतात. आनी तेन्ना जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, तुमी वेतात? आनी तेन्ना पेद्रू म्हणटा, सायबा, आमी खंय वेतले? हांव तुजेशी आसा भोरती, तुजेशी आसा जिवीत, तुजेशी आसा सगळी जोर जिविताची. भयणी भावनो, खरेंच जेजूची ही जिविताची जोर आसा. आमी 2 दिसाक ही जिविताची जोर आमी अणभवूंक पावू. आनी भाग्योन आमचो पाप सायब फ्रांसीस आपल्या दाखल्यान पात्रीस कोर्दे, ब्युटिफूल एन्सायक्लिकल, हातून आपल्या बापाचो मोग उक्तो करता. कशे तरेन बाप आमकां सगळो मोगान वेगूंक रावता, आपले कुरपेन वाडूंक आमकां रावता. ताची वेंग कसलीच ऑथर नासली, कोणाक भायरावन दवरपाची न्हय, पूण ताची वेंग मोगाची, बोगसण्याची वेंग. असली वेंगेन येवंक आमकां हे दाखल्यान आमचो भाग्योन फ्रांसीस पाप सायब आमकां उलो मारता. आमी पवित्र सभेन सगल्यांक मानून घेवंक, कोण पातकी कितलीय पातकी ती जावं, कित्याक आमी सगळीं देवाची भाव भयणां म्हूण. जाल्यार भयणी भावना, आयज असल्या भाव भयणांक आमी मानून घेवची गरज आसा. इट्स अ हाय टायम दॅट वी ऑल कम टुगेदर. एक जिविताची वाट आमी सगळीं सांगाता चलून. ह्या संवसारान आमी थोडेशे दीस आसात आनी कोविड-19 हें आमकां सगल्यांक उक्तें केलां. हें सगळें उक्तें केलां की भेदभाव धरिनासतना, धर्म पडयनासतना, कसलीच जाती काती पडयनासतना, कसलेय वेगळेचार जमे करिनासतना, की आमी सगळीं ही जिविताची वाट सांगाता चलूंक जाय. हें करपाक थोडेशे आमकां पाप सायब पवित्र सभा आमकां उडास करता. कितें गरजेचें? ह्या देवाच्या उतराक आमी कशें जबाब दितले? ह्या भायर आयलोल्या मनशांक, ह्या खोड सोडून गेलोल्या भाव भयणांक कशें आमी वेगयतले? थोडेशे मुद्दे तुमच्या मुखार दवरता. पयले सुवातेर आकारणी. आमी आमचे पवित्र सभेन आकारून घेवप, जे खोड सोडलेलीं आसात आनी आमी असल्या जम्यान वचना जावंक, आमी आमचो भावाट सोडून दुसऱ्या जमांनी वचना जावंक आमकां आकारणी गरजेची. पवित्र सभेची शिकोवण सजमून घेवंक आमचे यादनीक भाव, पवित्र सभा, आमचे धर्मीक भाव भयणां कितले आमकां आकारणी दितात, कितले आमकां वेरियस सेशन्स ऑर्गनायज करतात. असली आकारणीत आमी फुडाकार घेवंक. दुसरे सुवातेर पवित्र सभेची स्वता आमी मानून घेवंक. टू अंडरस्टँड द ट्रुथ्स ऑफ आवर चर्च, टिचिंग्स ऑफ आवर चर्च. तिसरे सुवातेर आमी सजमून घेवंक आनी मानून घेवंक असल्या भायर आयलोल्या भाव भयणां सगळीं उक्ते मनान तांकां परतून घेवंक. कसलीच आगोडाय नासतना, कसली नॅगेटिविटी नासतना आमी सगल्यांक मानून घेवंक गरज आसा. रेकन्सिलेशन. जायते बरोबर आमी चूक केल्या तांचेर, तांकां फुडें आमी आमच्या वायट उतरां वरवीं आमी फुडें तांचेर जायते फावटी प्रेशर घालून, तांचे एके भाशेन अत्याचार करून, जायते फावटी तांचे फॉर्मोण मारून तांकां पयस केलें जाल्यार बोगसणे मागया. The church invites us to reconcile with them.
गुडी जावं जेन्ना मरून येता असल्या घरांनी असल्या भायरवलेल्या तांच्या कुटुंबांनी तेन्ना आमी जायत पावटी कोण मेला जाल्यार वो कसलें फंक्शन आसा जाल्यार आमी वचना असले वेळार सुखान दुखान तशें एकामेकाच्या आमी वांटो घेता तेन्ना आनी अदीक करून मरणाचे वेळार जावं दुखाच्या वेळार अदीक काळीज मोडटा अदीक आमची भावना उक्ती जाता ते वेळार आमी एकामेकाक मानून घेवंक आमी एकामेका सगळीं भेट करूंक आयज पोवी सभा बिस्म साहेब हो हुस्को जावं यादनिकांनी जावं मोटवाशी भाव भयणांनी आमी PBC वांगडी आमी फुडाऱ्यांनी आमी आमच्या कुटुंबान जावं आमच्या समुदायांनी पोवी सभेन एकामेकाक भेट करूंक एकामेकाचे हुस्के ओळखून घेवंक आनी एकामेकाच्या गोरजांक पावूंक एकामेकाचे आमी फॉर्मोण मारिना जावंक आमकां पोवी सभा उगडास करता आनी निमाणें म्हणल्यार अदीक गरजेचें म्हणल्यार इट इज सेड इंग्लीश भाशेन एक्शन्स स्पीक लावडर देन द वर्ड्स जाहीर बाळगून आमच्या पोरगोटूंक जावचें ना देवाचे उतर सांगूंक जावचें ना पूण आमचे जिविताची कोडण्यो आमचें जिवीत जावं दी तांकां एक देख लेट इट बी अ विटनस एंड लिवींग विटनस फॉर देम टू कम बॅक टू द चर्च अशें म्हणलेलें आसा तीच भाशेन इंग्लीश भाशेन द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर सायड जायत बाळ आमकां दिसता दुसऱ्या वदान बरें आसता पूण जेन्ना ते वाटेन वेतात तेन्ना आमकां परतून कळटा हे वाटेन ग्रास बरें आसा म्हूण ते पासत असल्या वायटान पडोना जावं भयणी भावनो आमी पयलींच सावन अदीक मागण्यांत रावया लेट अस प्रे फॉर वन अनदर एकामेकाच्या गोरजांक पावया एकामेकाचो हुस्को ओळखून घेवया तेन्नाच आमचें जिवीत एकचाराचें जावंक पावतलें ह्या दिसांनी आमी सिनोडाचो वावर चलता आनी हो सिनोडाचो वावर चलतना पाप साहेब हो प्रोसेस हो वावर चलतना 3 वस्तू आमचे लागीं मागता पयली वस्त म्हणल्यार टू एनकावंटर गॉड हो एनकावंटर आमकां आसूंक गरजेचो आमी देवाक भेटोवंक जाय आनी जेव्हा जेन्ना आमी भेट्टा तेन्ना आमच्या जिवितांत कितल्यो आडखळी येवं कोस त्रास येवं कोणूय आमचेर फॉर्मोण मारूं आमचें जिवीत जेजून रेगलोलें आसतलें दुसरी वस्त लिसनींग पोवीस सभेन आमी एकामेकाक आयकूंक गरजेचें जायत बावडे आयज वायट जाता कित्याक वी हॅव नो टायम टू लिसन टू अदर्स पोवीस सभा आमकां मागता आमी एकामेकाचे दूख कोश त्रास आमी आयकून घेवंक आनी तिसरी वस्त म्हणल्यार टू डिसन हें आयकून घेवन आमी बरे निर्णय घेवंक न्हू एकामेकाक वायट म्हणूंक एकामेकाचे फॉर्मोण मारूंक एकामेकाक सोडून दिवंक पूण पवित्र सभा मागता जाणवायेन आमी बरे निर्णय घेवंक आनी ह्या वर्साचो विशय आमकां उडास करता जेजू तूं आमची सांगाता राव आमचेशी राव ही जिविताची वाट चलता आसतना भयणी भावनो आमी एकामेकाक सांगात दिवया कित्याक जेजू आसतलोच ही इज ऑलवेज देयर विथ अस पूण आमच्या रुपान दुसऱ्यांक सांगाता आसतलो म्हणून जेन्ना असले कोश येतात निराशीपण येता एके भाशेन धर्म सोडूंक सो दिसता संवसार सोडूंक दिसता त्या वेळार जेन्ना हांव एकामेकाक सांगात दिता तेन्ना भयणी भावनो ही जिविताची वाट खुशाल जाता मोगाची जाता असलीच वाट चलूंक रुजाय सायबिणी फुडें घालून बापाचो आदार आनी जेजूचो आदार जेजूचें आसणें आमकां मागून घेवया अशें जावं उबी रावया आनी भयणी भावनो असलोच भावार्थ आमी उच्चारून आनी भावार्थाची स्वता 2 दिसाक आमी खतखत्यान विस्वासपणान जिवंक हे वेळार सगळीं सांगता आमी व्हडल्या तड्यान आमचो भावार्थ आनीक एकदां उच्चारुया सत मानता देवाक सर परवेदार बापा स्वर्गारान पृथ्वीच्या रोस्तारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्मे वरवीं गरबेज संभोवलो आंकवार मारिताय सोलमलो पोंच ब्रताकाल ताणें कोस सोंसलें ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मरी देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गाट चडलो सोर पवित्र देव बापाच्या उंचायेक बसलाय तुवें त्या जिवेन मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभे भोगत्यांचो एकतार पातकाचें भोगसणें फुडेंचें जेवणपण सासणेचें जिवीत आमीन मागण्यांक पदवी आसा जे आमच्या कोडण्यांतल्यान उतरांतल्यान करूंक जायना तें मागण्यांत जाता ते पासत हे वेळार आमची मागणी रुजाय सायबिणी वरवीं बापाक आमी उबारुया तूं खोडप आनी ह्या खोडपार हांव म्हजी सोबा बांदतलो आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी
कोडसोरून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणी सोवे अदीक मोग मोयपास दाखोवंक आनी पवित्र सोबेची शिकवण दिवन तांकां परतून जेजूच्या हिंडांत हाडूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची चोर येता तो चोरूंक आनी दुस्पोट घालूंक. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी लोकां मदें धर्मा नांवान फुटी घालिना जावंक तशेंच वेगवेगळी निबा लावन नागरिकां मदें दुस्पोट घालिना जावंक संविधाना आड वेता तें पयस करून पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची जेजू मस्तक आमी सांदे, जेजू दाखवेल आमी फांते. सगळ्या पवित्र सभेच्या वांगड्यांनी जेजू मस्तक म्हूण वळखून आनी ताका चिटकून रावन आमी जेजू दाखवेलीचे जिवे सांदे जावंक देव कृपेची फळां दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची तुमी वचूंक सोदतात. जेजू सांगता तें तांकां कोटीन लागलें देखून ती ताका सोडून गेली. पवित्र सभेची शिकवण जायत्यांक कोटीन लागता. तांणी आपली मनां उजवाडावंक आनी जेजूच्या हिंडांत परत येवंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची सुर्गीचे बापा, ह्या मागण्याच्या आदारान आनी कृपेन खोड चललेल्या आनी भायरलेल्या भाव भयणां सगळे आमी अदीक मोगाची वेंग दाखोवंक आनी नव्यान एकचारान आमी तांकां हाडूंक आनी दोरी जिवाड पवित्र सभा बांदूंक आमकां कृपा दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. म्हज्या पुरबायच्या भयणी भावन हें मोचें तुमचें बलिदान सोर पवित्र देव बापाक मानता तसलें जामून मागात. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताच्या आवय कायच्या दिसा केरीत मान दिवतना हे वेदी भोंवतणी संदसन आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ती देणी तुका भक्तीन समोर पिता, तुज्या हातांतली परतून ती घेता. ताचे वरवीं सायबिणमाचे विनोनेन तुज्या दैवीक जिवितान भरून एकसराची भावभण जावंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो.
आमची काळसा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सौर परवेदार आनी सासण्याच्या देवा बागेवन आंकवार मायचो भोगतीन आमी आज उगडास करतना तुका आमी दिनवासांव शेकांचे प्रितुमेचेर कितली व्हरती तुजी विस्मितां सोर काडी मनशादाय कितली ओप्रिमी तुजी दोयाळाय तुजे ल्हानवीक चाकुनीचे काकलोतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोरबुंडार मनशाकुडाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फाव जालो देखून देवतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापाक रस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपले हेच कोशेन कोसमरून सोसूंक वेचे यादी ताणी उंडो घेतलो तुका दिन बसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले ओ तुमी सोमेस घेयात आनी कायात हे मोचे कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणे कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचे हे रोगोत पातकांचे ही बोगसणे मेडच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस मनशां पासोत तेव्हा रोतोले हे मोच्या उगडासाक कोरा. बाबार्थाचो गोट por gotuया सुम्या जेजू आमी वोडोकाता आनी एकाच तितले पियेता तितले बोगे तूं वैभवान असो आमी तुजे कोरोन परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतेपणी उडास करता हो जिविताचो उंड आनी सोरमणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासांव जेजूची कूड आनी रोगो शोधले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
आख्खे प्रितमेचेर वीस चालवले तुजे पवित्र सुबेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागून बापा, फिलिप नेरे आमचे गोवळी बापा, सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान तुज्या एकचारान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूल कर. तांकां तुजे इश्टगती मेलोल्या सगळ्या समेस्तांक आमची मोगाची जी मरून गेल्यान तांचो बापा आमी उडास करता. आनी जांचे खातीर कोण मागतलो ना तांकां सगळ्यांक तुजें पोरसोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्ताची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालोलेंची बापा दया कर. नावेली पवित्र सभेन जियेतल्या दर एका कुटुंबान हे एकचाराची बियां उत्पन्न जावन आमच्या समुदायान पवित्र सभेन आमच्या समाजान खोट सोडलेल्यांक आमी वेंगूंक आमकां तुज्या जाणवायेन बुद्धीन भर. आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोर ओंपतात, आपलो लग्नाचो दीस पाळटात आनी आयज लग्न जातात बापा, तांचेर जो आशिर्वाद घाल. जाणें मिसाचें बलिदान इंतेसांवांक बांदलोलें आसा त्याय कुटुंबाचेर बापा तुजो आशिर्वाद घाल. आनी आमकां सगल्यांक पिड्येंत आसलेल्यांक कश्टवतल्यांक सगळें आमी दोयाड जावं आमकां तुजी कृपा दी. आंकवार मारी रुजाय सायबिणी देवाचे मायज सांगाती बागून जुजेचो मोगाचो पोती बागून धर्मदुतांनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणीच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांणी सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भयणी भावनो, ह्या कोट सोडलेल्या भाव भयणां विरीत आमच्यांनी जिवीत जिवंक जाता, पूण आमचें खरें क्रिस्तांवपण आमच्यांनी जिवंक जावचें ना. आनी तें म्हणल्यार एकचाराचें, भोगसणेचें, मोगाचें क्रिस्ती जिवीत. असलेंच जिवीत आमी आपणावंक देवाच्या आदाराची गरज. सो आनीक एकदां बापाक उलो मारून आमी सगळीं एक जावंक आमी खोतखोत्यान आमची काळजां बापाक उबारूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तुजें आमचीं पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबस्के आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमणारा जेजू क्रिस्त जेण्यांक आमी बोरमाशेन वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतें सोर पातकांनी सुटय आनी सर्व आगंतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें आनी आयज तूं आमकां जण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती म्हजो मोग एकचार तुमकां दिता. आमच्या पातकाचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या आनी आमच्या समुदायाच्या भावार्थाची दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. सुमेत शांतीताचो मोग आनी एकचार सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. खुशालकायेन मोगान आमी एकामेकाक जेजूची शांती वाटुया. शांती सोवे आसूं. देवाची श्री संवसाराचे पाप पटले आमची काकूत कर. देवाची श्री संवसाराचे पाप पटले आमकां शांती दी. जेजून सगळ्या सवे मोग दाखयलो, एकचार दाखयलो. सगळ्याच्या आदाराक गरजांक तो पावलो, दुसऱ्याच्या हुस्क्यान बोललो. सरमुंडार जेजू आमचो मारीन ह्याच पुताक आमकां फावो केलो. आयज ह्याच जेजू सांगाता आमी जिविताची वाट चलोवंक आयज जेजू उलो मारता. सगळ्या सांगाटा घेवन सगळ्यांक एकचारान ही जिविताची वाट चलोवंक ह्या मोगान जिवंक ह्या जेजू घेवंक आयली ती सगळीं आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पण तुज्या एका सत्रांत म्हाका वलखी मेळटली. क्रिस्त प्रसाद जेवतना आमी गीत गावया. शिळ्याक हांव दार.
गिताचो D46. Sotau Sancta, Scelea Lauda, Noce Furvi, Vitum Solia, Coritosa, Zatlo Salva, Surum Data, Suba. Visvas sodas luce, amashilia gloria Gesù, iegatina dovor sumum, Teuta visvas sodas luce. Amashilia gloria Gesù, iegatina dovor sumum. Sorda saku, vaila divu, dusmaratli, sodum divu, moja shelia, vaila divu, sasudei jivi, moje. Teuta visvas sodas luce, amashilia gloria Gesù, iegatina dovor sumum. Teuta visvas sodas luce, Amashilia gloria Gesù, iegatina dovor sumum. Morogoli, auxiliato, tangicati, noia, moru, ailiana dusma, aubolona, tanca sudu, aumozzona. Teuta visvas sodas luce, amashilia gloria Gesù, iegatina dovor sumum. Teuta visvas sodas luce, Amashilia gloria Gesù, iegatina dovor sumum.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा बाग्यो नांकवार मरे आमचे देवाचे रुजाय सायबीण मातीच्या उडासाक आमी तुका बेडवले त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाचे गोठायेन आमी आमचे मायेवून तुजी कुशी पाडूंक आनी ह्या स्वर्गा तुजी सासणाची सोडवण भोगूंक ह्या संवसारान एकसरान सांगातांक ही संवसाराची वाट चलोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. मातशी बसूया. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयज आमचे मोदें आसा आमचे पासत मिसाची भेटोवच्याक आनी देवाच्या उतराची मोडणी करपाक फादर जॉर्ज फेर्नांडीस. फादर जॉर्ज धर्म प्रांतीक लौकीक सेवे केंद्राचो अध्यक्ष आनी तो आपलो वावर ह्या केंद्रान करतना आमकां जायते फावटी आमी जाणा जिविताचो प्रकाश, डेली फ्लॅश, सेवा धर्म थंयसान तयार जावन येता. देवाच्या उतराची अदीक करून लौकिका मदें कशे भशेन तांची आकारणी जावं देवाचें उतर तांचे सुवें पावंक तो आदार करता आनी आपलो वावर थंय चलयता. आनी तो लार देश सुदान देश पणजे थंय आसता. पादविकाराच्या नांवान हेर यादनिकांच्या नांवान तशेंच नावेलच्या फिरगोजकारांच्या नांवान फादर जॉर्ज तुका आमचे दिनवास. आयज सेवा धर्माची मांडावळ करतल्या सोमेस्तांक आमची शाबासकी. फुडल्या सोनवारा सकाळीं 9:15 वाजता इगोर्जेची साफाई करूंक दियालगोना आनी दोंगोरी वाड्यांतलीं भाव भयणां. गेल्ल्या आयताराक धर्मदान जालां 67,390. भायर सरतना लूट करची न्हय, सवकास भायर सरचें. फाटीं आसात तीं पयलीं भायर सरतलीं. एंट्री आनी एक्झीट गेट्स आसात. तुमी भितर सरल्यात त्या गेटींतल्यान वेचे न्हय. म्हजे दावे वाटेन तशेंच भायल्यान माटवान आशिल्ल्या भाव भयणांनी शिमेतेरीशी आशिल्ल्या गेटींतल्यान भायर सरचें आनी इगोर्जे फुडें आनी उजवे वाटेन बसून आशिल्ल्या भाव भयणांनी पोस्टा वाटेन आशिल्ले गेटींतल्यान भायर सरचें. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां दाखयतात ती मांडावळ तुमी सांबाळची. आमच्या बुतिकास वाड्यांतल्या फिरगोजकारांनी दोनूय वाटांनी कॅन्टीन घाल्लें आसा. तातूंत चाव आनी खावपाच्यो वस्तू विक्रेक मेळटात. त्यो तुमी घेतल्यात आनी तुमचो आदार दितल्यात म्हूण आमी रावता. आमची फिरगोज तरणाटी आमचो फिरगोजीचो कॅलेंडर विक्रेक घेवन आसतलीं. ह्या कॅलेंडरान आमच्या फिरगोजीची माहिती तुमकां मेळटा. एका कॅलेंडराचें मोल फकत 50 रुपया. तुमी तो विकतो घेवन तुमच्या घरांनी लावचो. तशेंच तुमच्या सोयऱ्यादारांकूय तो दान कसो दिवचो. इगोर्जेन भितर आसात त्या सायबिणीचे मुर्तीचो उमाव घेवचो न्हय. पयसूच रावून भायर आसलोले सायबिणीची इमाजीक मान बागोवन नमान करचो आनी बॉक्सांत तुमच्यो वाती घालूं येता. SOP सांबाळच्यो आनी डिस्टन्सींग आमी सांबाळुया. 15 फाल्यां सकाळीं 9 वाजता सगळ्या सरकारी कारभाऱ्यांक व सरकारी कचेरींत वावुरतल्यांक, पंचायतांत काम करतल्यांक, दोतोरांक, नर्सिंग, आदवोगादांक व हेर कसलोय वावर धंदो करतल्यांक आमी मिसाची भेटयता. सगळ्यांनी हाजीर जावचें. 15 फाल्यां सकाळीं 10:15 वाजता परबे निमतान इगोर्ज आनी इगोर्जेच्या आंगणाच्या साफायेचो वावर जातलो. जाता तितल्यांनी हाजीर जावंक आपलो आदार दिवचो. जी कोण जानेवारी, फेब्रुवारी आनी मार्चाच्या म्हयन्यांत लग्न जावचीं आसात तांकां शिकवण आसतली 15 नोव्हेंबराचेर फाल्यां सांजे 6 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत.
आमचे फिरगोजेन आमी मुखार पेटिशन बॉक्स दवरलेले आसा. थंय तुमच्यो गरजो, तुमची मागणी जी तुमकां सायबिणीच्या पांयाशी दवरूंक जाय ती तुमी बरोवन घालची. ती मागीर आमी आमच्या मागण्यांच्या कुडान प्रेरुमान आमी दवरतल्या. थंय आमच्या मागण्यांचो जोमो इंटरसेसरी ग्रूप आसा आनी आख्खो दिसभर ती ह्या मागणी जेजू मुखार मारयेचे विनंतीन घालता. आनी उपरांत सांजेच्या वराक जेजू मुखार आमी ती मागणी घालतल्या. सो तुमच्यांनी ती त्या बॉक्सान घालूं येता. 17 परबेच्या दिसा मिसाचो वेळ हे परी सकाळीं 5, 6:15, 7:30, 8:45 आनी 10 वाजता. इंग्लीश भाशेन मीस दनपारां 12 वाजता. 10 वाजताचे मीस बिशप एमेरिटूस आलेश डायस समारंभतलो. परबे दिसा इगोर्जे लागीं आसलोल्यांनी वो गोडटात आनी मिसाक येताना चलून येवचें. हे पोरी आमी ट्रॅफिक सांबाळूंक आमचो आदार दितले. फुडल्या आयताराक फिरगोस तरणाट्यांक जमत आसतली 11 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलान. ह्या म्हयन्याच्या 21 फुडल्या आयताराक आमच्या गवळीक वर्साचो निमाणो आयतार आनी त्या दिसा आमी जेजू क्रिस्त सोकटा सोर्वांचो राजाची धोबाजीक परब समारंभांव. हीच संदी घेवन आमी आमच्या आख्ख्या नावेलच्या फिरगोजेन पवित्र संस्काराचें पुरसांव काडटल्या. जी मांडावळ आमी ओतुंबराचेर 7 रुजाय सायबिणीच्या पुरसांवांक केलोली तीच मांडावळ आमी सांबाळटल्या. लग्न जावन फुडें सरता रॉबर्ट पेरेरा, आंकवारपूत झेवियर पेरेरा आनी फ्रांसिस्का पेरेरा रावतात जोरीवाडो नावेली आनी सिलेना क्रूज, आंकवारदू मानुएल क्रूज आनी क्लेरिना क्रूज रावता शिरोडा. हांचे मदें कसली आडकोड आसा जाल्यार कोळीत करून दिवचो कायदो आसा. देवाचो आशिर्वाद घेवन उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या भाव धंद्याचेर रुजाय सायबिणी वरवीं देवान आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या सगल्यांक एकचारान सांगाता घेवन जिविताची वाट चलूंक क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. रुजाय सायबिणीक मागणें. ए बो पवित्र आंकवारी, बो पवित्रित्वेन तुका सुरवातेक जावन जेजूची आवय जावंक वेंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळ्ळो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश सोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कर. ना तर म्हाका गरज ती कुरपा मागून घे. ह्या वेळार तुज्यो गरजो, तुजी मागणी, तुजी इंतेसावां मारये मुखार घाल. ए देवाचे माये, हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोलोले, हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव त्रेकतां. हे संस्थेल्यांचे बुजवंडारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगळ्यो म्हज्यो तुज्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोरण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन कोतकोत्यान मागतां, ज्या कोतकोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळय. आमेन. सगळीं बरोबर मारयेक उलो करून. नमान मारये, कुरपेन बोलले, सर्वेस पो तुजे ताय आसा, उस्तऱ्यां मदें तूं सदैव
आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Amgasa